आहेत हां जाण आसा तिमोथी वास जायती वर्सां जाली फादर कापुसिना संस्थेचे आनी सगळे दुसरे संस्थेचे गोंयचे पाद्री फादर फ्रँकी एकठांय करता आनी वर्साच्या वर्सा एक 2-3 टोर्नामेंट करून घडोवन हाडटा. ताका लागून म्हाका एकदम खोशी भोगता आनी हांव ताका आदार दिवंक सदांच फुडें आसता. ते सगळे पाद्री भावांक तो एक्टीव दवरता. जायते हांगा ती भोंवता आसतना जायते काम करता आसतना ताका थोडो वेळ मेळत आसतना ते हांगा येवन शेवन येवन आपणाची एक्सरसायज ही करून फुटबॉल टोर्नामेंट शेवन बरे लोकांक बरे खुशालकाय दिली. देव बरें. फुटसाल लीग फादर आग्नेल आश्रम वेर्ना हांगासर आमी घडोवन हाडलो आनी 72 पाद्री सगळे पार्टिसिपेट जाल्ले आनी तेच परी फायनल स्विझर्लंड जिखले आनी तशेंच फ्रांस हारले. आमचो हांगासर फादर मायरन फ्रॉम वास्को हांगासर आसा गोलकीपर आसलो स्विझर्लंडाचो. तशेंच हांव फादर फ्रँकी फेर्नांडीस कॅपुचीन आनी ह्यो सगल्यो गेमी आमी घडोवन हाडल्यात. सगळे आमचे रिलिजियस आनी डायसिजन पाद्री सगळे एक्ट जावन हांगासर आयले. जायते जाणांनी आमकां आदार दिलो ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा मागता. फादर मायरना लागीं थोडेशे उतरां आमी वर्सां वर्स 2 पावटी खेळता सगळे पाद्री बराबर येवन. हो सोयीक जाता आमकां सगळ्या पाद्रींक ओळखून घेवपाक. जायते रिलिजियस आमकां आदार करता ते गोंयांत फिरगोजांनी पण आमी थोडी पावटी पावनात ओळखोंक. पूण हो सोयीक जाता खेळा वरवीं आमी दुसऱ्यांक वळखता मेवता तांचे वरवीं भासाभास जाता आनी पाद्रींचो एक वोट कसो एकामेकाक शेत न्हूच खेळपाक पूण बराबर येवपाक एकामेकाक सोसूंक. आनी संदी वरवीं आमी सगळे पाद्री आमचें कितेंय काडून एकामेकाक हेल्प करून आमी हो घडटा. सो आमी सगळे पाद्रींक आयिल्ल्यांक आमी काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा आनी सदांच हे वरवीं आमचें यादनीक म्हणयारीपण सदांच चालू दवरून आनी यादनिकी भावपणांतल्यान सदांच आमचें मिसांव देवाच्या उतराचे परगोटणेचे सांगातीपणाचे आमी फुडें व्हरूंक आमी काळजांतान फुडें व्हरुया आनी काळजांतान सगल्यांक आयिल्ल्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. Well, this tournament is about our priests coming together. The purpose of it is not to win or lose. The purpose of it is for us to come together, and we have a bonding as priests from the diocese, from different communities, different religious communities, and I'm a Pilar father, and so Frankie is Father Frankie, the main head organizer, is from the Franciscan order, and there are Jesuits, there are Salesians, there are others, and also most of the priests are from the Diocese of Goa. So I've been able to meet them because of football, and so it is not just about winning, but more we are able to connect with one another, and I thank the organizers, and our place is always there. Both our campus, actually we have a campus in Asagaon that has a futsal ground, and then we have a campus, and this is our ground, the ashram. So we are willing to allow them to come and play here and enjoy this friendship and communication with one another. थँक्यू. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.